येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भाजपात गेल्ल्या 8 काँग्रेस आमदारांचेर दाखल केल्ली अपात्रता याचिका. फुडल्या 15 दिसांनी जातली सुनावणी. सभापती तवडकार म्हणटा गुंतागुंतीची गजाल, चड अभ्यास करचो पडटलो. गोंयच्या शेतकारांनी देंवच्या शेतांनी उदकाची चिंता करपाची गरज ना. सगळ्या कनालांतल्यान फाल्यांच्यान शेतांनी पावतले उदक. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें आश्वासन. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचो पट्टो. गोंयांत अजून दिसूंक ना परिणाम, तरीकय केन्ना शिरशिरो येता पावस. फुडल्या 48 वरां खातीर सादूरतायेचो सल्लो. फातोड्डेच्या डॉन बॉस्कोन चांदूर क्लबाक हारावन जिखले रायझिंग कप. कुंकळे जाली ऑल गोय इंटर विलेज फुटबॉल सर्त. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपात आयिल्ल्या 8 काँग्रेस आमदारांचेर दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर फुडल्या 15 दिसांनी सुनावणी जातली. ही गजाल गुंतागुंतीची आसा. ताचो खोलायेन अभ्यास करपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. पळयात. काँग्रेसीची ही अपात्रता याचिका 1-2 म्हयन्या आदीं भाजपात विलीन जाल्ल्या तांच्या 8 काँग्रेसी आमदारांचेर आसा. फाटल्या टर्मात सत्ताधारी पक्षांतल्यान भायर सरपी 10 आमदारांचेरूय पक्षान अपात्रता याचिका दाखल केल्ली. पूण ही निमाणी याचिका 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेच्या म्हयन्या आदीं उच्च न्यायालयान रद्द केली. हे ताजे अपात्रता याचिकेचे सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन चवकशी जाली तेन्ना तांणी सांगलें आपूण दोनूय पक्षांक नोटीस जारी करतलो आनी सुनावणेक कळाव जावचो ना हाची खात्री करतलो. आयकात. कारण विषय इतले कॉम्प्लिकेटेड असल्यामुळे आसा ताजे योग्य तरेन जे आसा न्ही ते एक पूर्ण व्यवस्थीत अभ्यास जाले शिवाय आसा न्ही ताका तसो तात्काळ ताका निर्णय दिवपाक अशें ना. हांव प्रेशरान काम करिना. म्हणजे आतांच आयलें न्ही सगळे पिटिशन. How much time it will take? Approximately कितली how much first hearing केन्ना? हांव आतां सांगूंक शकना तुका. फर्स्ट हियरिंग केन्ना जातलें? फर्स्ट फुडले एक ह्या विदिन 15-20 डेज नोटीस काडून हियरिंग आयकून घेतलें. मजगती जीपीसीसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पक्ष पावंड्यार न्हय तर वैयक्तीक पावंड्यार नवी अपात्रता याचिका दाखल केल्या. काँग्रेस पक्ष फुडल्या सप्तकांत अपात्रतायेची याचिका दाखल करतलो अशें जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार आनी काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगलें. हाच्या पयलीं जे 10 लोकांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे आदले प्रेसिडेंटान फायल केल्ले कदाचित त्या मॅटराक लागून ताणें ते फायल केला आसतले. बट एज अ पार्टी वी विल बी फायलिंग अ डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ऑन 8. The question is basically whether a non-MLA can file a petition. And answer is yes. Supreme Court has said that even a person who is not member of the Legislative Assembly or the Parliament or the member of the House can file a petition. Now this, as you know, has been filed by Girish Chodankar and by someone else. These are not, as Amit has said, not a party petition. Amge party petition will be ready this week. I've already seen it. I'm finalizing it. We'll file it this week against 8 of them. Because we wanted certain elements and we wanted certain other material. Because I don't believe in filing a half-baked petition. There is no limitation law which will apply to us. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. केंद्राच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठाराच्या मसुद्याच्या अधिसुचोवणेक रान मंत्री विश्वजीत राणेन विरोध केला. सरकार ही अधिसुचोवणी मसुदो मान्य करची ना. गोंयच्या गांवांक हे अधिसुचोवणेच्या मसुद्यांतल्यान वगळचे अशी चीट केंद्र सरकाराक बरयतले, विश्वजीतान सांगले. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान अस्तंत घाटांतल्या पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचो अधिसुचोवणी मसुदो परत जारी केल्लो. गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी तामिळनाडू ह्या वाठारांनी पातळिल्ल्या 46,832 चौकण किलोमीटर कर्नाटकान हे अधिसुचोवणेच्या मसुद्याक विरोध केला आनी गोंय मुख्यमंत्र्याच्या समन्वयान केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादवाक चीट बरोवन ताका विरोध करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हांवें जें पत्र हांव जें बरोवपाचो आसा तें मुख्यमंत्रीक बी कॉपी धाडून मुख्यमंत्री बी ते फुडें भुपेंद्र यादव कडेन ते आपल्या लेवलाचेर गोंय राज्याचे ओवरऑल रिप्रेझेंटेशन ते तांकां दितले. पूण त्याच बरोबर आयज म्हाजी ईमेल ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा. ती ईमेल आनी लेटर एक मनीस हांव धाडपाचो आयज की आमकां गोंय राज्याक ही नोटिफिकेशन मान्य ना. आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करपाची गरज आसा. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदता की गोंय राज्याचे सरकार
आनी आमचे मुख्यमंत्री हांव आमी दोगूय चर्चा आमी सेम पेजीचेर आसा. आमी हे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करचे ना. लोकांक कसलोच त्रास जावपाक दिवचे ना. लोकांनी अननेसरी अस्वस्थ जावपाची गरज ना. गोंय राज्यान फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जायते आमची एरिया मोर दॅन 64% एरिया कवर जाल्ली आसा. गांवांत आनी शहरान बसलेल्या लोकांक ते चर्चा करपाक बरें सोंपें आसता, पूण कितें आसता गांवांत जे मनशाक त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा. हांवें फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून आयज ते पत्र म्हाजे लेवलाचेर वयतले केंद्र सरकाराक, भुपेंद्र यादवजीक आनी आमचे CP गोयल DG फॉरेस्ट हांकां बी वयतले की आमकां हे नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करूंक जाय, आमी हे नोटिफिकेशन मानपाक तयार ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. शेताक फाट केल्ले शेतकारांक शेतांत देंवपाची संद दितलो. उदकाची चिंता करपाची गरज ना. फाल्यांच्यान गोंयच्या सगळ्या कानालांतल्यान शेतांनी उदक व्हांवपाक लागतले. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान उतर दिला. शेतकारांचो सगळ्या आंगांनी उद्धार करपाच्या हेतान सहकार, एग्रीकल्चर आणि WRD हातात हात घालून काम करतली. सद्याक आमचे कडेन 50 वयर पाणलोट संघ आसात, तेवूय 70 सारकिल्ल्या वाठारात. काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, केपें, फोंडे, दिवचल आनी पेडणे हे सगळे कॉपरेटिव्ह बेस्ड तालुके. देख दिणो वावर करपी तालुक्याक द बेस्ट परफॉर्मिंग तालुका इन कॉर्पोरेशन पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणाय सहकार मंत्र्यान केली. थारायलें आसा की 1500 शेतकरी परत शेतां येवपाक जाय. 1500 शेतकरी हे शेतकऱ्यांनी परत शेती रोवपाचें काम हे करूंक जाय. आनी म्हणून लक्षात घ्यात, आज 14 तारीख आसा, फाल्यां 15 तारखेक गोंयच्या सगळ्या कॅनला भितर उदक येतलें. गोंयांत जितले कोण कॅनल आसा ते सगळे कॅनलांनी उदक येतलें. हांव उलयतां न्हू, सहकार, एग्रीकल्चर आनी WRD ही 3 डिपार्टमेंटां वेगळी एक कडेन वचूंक जाय. 3 डिपार्टमेंट एक कडेन वचूंक जाय. सहकार वेगळेच, ताका एग्रीकल्चर काय लागना आनी ताका WRD काय लागना हें जावंकूच शकना. ही 3 क्षेत्रां एक कडेन वचपाक जाय. आनी म्हणून पाणलोट सोसायटी आसा पळय न्ही, वी हॅव टू कीप अ टार्गेट की पाणलोट सोसायटी आमचे कमीत कमी 50 गोंयांत आसात सद्याक. शांगलो कितले आसात, पूण सगळे चडशे साखळ्यांनी सत्तरी आसात. चडशे साखळ्यांनी सत्तरी आसात. बाकीच्या तालुक्यांनी जावपाक जाय. जे आमचे 7 तालुके आसात, काणकोणचो तालुका, धारबांदोडा तालुका, सांगे तालुका, केपें तालुका, फोंडा तालुका, बिचोली तालुका आनी नंतर पेडणे तालुका, अशे 7 तालुके जे आसात पळय, दीज आर एग्रीकल्चर बेस्ड तालुका आनी दीज आर कॉपरेटिव्ह बेस्ड तालुका. लक्षात घ्या, हे कॉपरेटिव्ह बेस्ड तालुका. आनी म्हणून फुडल्या वर्साचो जो सन्मान आसतलो पळय, द बेस्ट परफॉर्मिंग तालुका इन कॉर्पोरेशन. 69वा राष्ट्रीय सहकार सप्ताह शिरोड्या मनयलो. गोंय सरकार आणि थळाव्या सहकारी सेवा संघांच्या वतीन तो घडोवन हाडलो. ताच्या उक्तावणा वेळार सुभाष शिरोडकर उलयतालो. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या दरेका मनशा कडेन, कुटुंबा कडेन पावूं येता तशी मोख दवरिल्ल्याचें शिरोडकरान सांगलें. सहकार मळार देख दिण वावर केल्ल्यांचो मानेस्तांची हस्तुकी भोवमान जालो. गोंयांतल्या प्रत्येक कुटुंबा कडेन सहकार क्षेत्रांतल्यान आमी पावूंक जाय आनी ताचें सुंदर अशें उदाहरण जर जाय जाल्यार तेंची बागायतदार अशें म्हाका नेहमी दिसता. ह्या पद्दतीन ते आमचे आज प्रकाशांचे वेळेक येवं ना. केपेंची आदर्श विके सोसायटी किंवा आदर्श सोसायटी जाली जी कित्येक शेतकऱ्यांनी पावता. काजू घेवपाच्या निमित्तान, भात घेवपाच्या निमित्तान ही सोसायटी जी आसा ती त्या परिसरात, त्या तालुक्यांनी, 2 तालुक्यांनी म्हणजे काणकोणचो तालुका आणि केपेंचो तालुको आणि सांगेच्या तालुक्यात खूप मोठ्या प्रमाणात काम करता. लक्षात घ्या, अशा पद्धतीने आमचे कडेन काम करपी 5243 सुमार संस्था आसात. सहकार सप्ताह आम्ही करीत रावले आनी 17 वर्सांत गेले, फुडल्या वर्सा 17 आसतलो. आमी थोडीशी जागृती दवरची पडटली, जाणीव दवरची पडटली, जबाबदारीन आमी काम करचें पडटलें सगळ्यांनीच. जेणे करून जे एखादी मरगळलेली आसा संस्था त्यो आमी परत रिवायव करची पडटली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांच्या घामाचो पयसो वापरून सरकार कोटींचे प्रकल्प उबे करता आणि मागीर ते वापराविणे तशेंच सोडून दितात. ही वृत्ती आता परंपरा जावन रावल्या. मांद्रेच्या जुनसवाड्यार असो एक प्रकल्प उक्तावणा उपरांत कुलूप बंद दवरला. नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. पळयात ताची कथा. धोलबडयत सरकार एखादो प्रकल्प उबो करता आणि उपरांत तो तसोच बंद उरता तेन्ना समाजातल्या जागरूक घटकांक ते खटकताच
कित्याक तर तो लोकांच्या घामाचो पयसो. मांद्रेचो डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रकल्प असोच बंद आसा. 1 जून 2020 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तेचें उक्तावण केल्लें. आयकात आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप आणि काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे ते विशीं कितें उलयले. योजना कार्यान्वित करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य आसा. मांद्र्यान जी काय वास्तू उभी केल्या ती अशी चावी कुलपात ठेवणे योग्य नव्हे, ती चालू उरची. आणि केन्ना कितें जालें सांगून न्हू, ह्या आदी सुनामी येवन गेल्या, ह्या आदी भूकंप जाल्ले आसात. आजच सकाळी वाचतालो जनप्पा कामतच्या संदर्भातल्या पुस्तकान की आमच्या केपें आणि इतर ठिकाणी एकेकाळी अशेंच हे जाल्ले, भूकंप जाल्ले. तर ही जी काही यंत्रणा केल्या ना, ती यंत्रणा कार्यान्वित करची अशी मागणी करता. हांगाले जे मनीस जे आसा न्हू, तेणी इतली सुंदर बिल्डींग बांदलेली दवरलेली. हे बिल्डिंगेचो कितें तरी उपयोग जावपाक जाय न्ही. बिल्डींग बांदता आसतना हे बांदलेलो जाल्यार हांगा गांवच्या लोकांक तरी एक सभा मंडप नाल्यार लग्न कोणाचें जावपाचें, गोवोरमेंटाक एक इन्कम तरी येतलो आसलो, मल्टीपर्पज हॉल तरी करपाक जाय आसलो. पूण आमकां हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंटचे अंडर जे बांदलेले आसा, हांगा कोण तरी स्टाफ हांगा डिप्लॉय बेगींतल्या बेगीन करप. केन्नाय आपत्ती येवं शकता, सांगून तुमकां येवची ना. आमकां जे दिसलें आमी गोंयच्या लोकां समोर दवरलें की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयज स्टाफ नेमणूक करून हांगा मनीस कित्याक लागून ना हो गोंयच्या आमी मुख्यमंत्र्याक आनी कन्सर्न मिनिस्ट्री जे कोणाक पडटा, कोणाचे अंडर येता न्हू, ताका आमी प्रश्न करता. बेगींतल्या बेगीन हांगा स्टाफ हाडून दवरपाचो. कितें वायट जावचे पयलीं जाल्यार हांगाले लोकांक धांवचें पडटलें. कित्याक हांगा समुद्र लागीं आसा, कितें जावं शकता. हांगा दर्या कुशीक शॅक्स घातलेले आसा, तांकां जर कितें जालें जाल्यार तुमी धांवतले खंय. खंय आपत्ती घडली, डिझास्टर जालो जाल्यार थंय आपत्कालीन वेवस्था म्हण ही म्हाज्या फाटल्यान दिसता तुमकां ती बिल्डींग ही बांदली फाटल्या 1.5 वर्साक. उद्घाटन केलें तेजें सीएमान आणि सीएमान उद्घाटन केलें आणि त्या दिसा पासून जी हेका लोकां घातल्या ती आयज मेरेन हांगा एकय स्टाफ डिप्लॉयड करूंक ना. आतां कितें करता देव जाणा, येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या आनी हांगासर एक कोण सॅक्युरिटी सुद्दां ना. कोण तरी हाडटा आनी आपले भात सुकयता, भाताच्यो पोटल्यो दवरता. म्हाका दिसता ही तेकाच लागून सरकारान वेवस्था केला आसतली. कारण डिझास्टर म्हटल्यार हो कोस्टल बेल्ट आहा, खंयच्याय टायमार कितेंय जावं शकता. कालूच UP, उत्तराखंड, दिल्ली व्हडलो भूकंप जालो. तो जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हेंच्या लक्षांत येतलें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक गेल्यार ही बरी वेवस्था आहा. कारण हांगासर कोण तरी पिवपाक बसता. म्हाज्या फाटल्यान ह्यो बॉटल्स दिसता, म्हणजे ही वेवस्था बरी आसा पिवप्या खातीर. हांगा कोणूच कोणाक विचारपाचो ना, हांगा कोणूच ना, सॅक्युरिटी ना, ऑफिशियल्स ना, कांय ना. हांगा येवन सुशेगाद बार करूं येता अशें दिसता. सरकारान बरी वेवस्था करून दवरलेली आहा पिवपा खातीर, पिवप्यांच्या खातीर. आनी येदी व्हडली ही बिल्डींग कित्याक खर्च केला अशें लोक विचारता. गोवा 365 खातीर मांद्रे जुनस वाडावयल्यान संदीप कामुलकर. चिंचणी कोमुनिदादीन आयच्यान आपली शेतां रोवपाक सुरवात केल्यात. चिंचणी हो पयलो गांव आसतलो जो सगळ्यात तरांची पिकां म्हळ्यार खरीफ, रबी आनी हेर हंगामी फळां पिकां पिकयतलो अशें कोमुनिदादीच्या अध्यक्षान सांगलें. ताणें डॉन बॉस्को कृषी महाविद्यालयाची ह्या कामाक मजत घेतली. तशेंच पिकांचे किमान आधार मोल वाडोवन चिंचणी कोमुनिदादीची मदत करपाची विनंती कृषी मंत्र्या कडेन करतलो अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगलें. पळयात. चिंचणी हो पयलो गांव आसतलो जो सगळ्या तरांची पिकां म्हटल्यार खरीफ, रब्बी आनी पिकां पिकयतलो. तशेंच आनीक शेतां कुशीन जागो आसा थंय काळंगां आनी हेर हंगामी फळांचें पीक काडटले. आमदार सुभाष शिरोडकारान आमकां ह्या कामाक खूब आदार दिला अशें कोमुनिदादेचो अध्यक्ष आग्नेलो फुर्तादोन सांगले. आयकात. कोणगां म्हणजे सांगूंक जायना, पूण आतां सद्या आमी एटलिस्ट काळंगां घालतले आनी हेजे मुखार आमगे प्रोग्राम आसा हें घालपाचो. दुसरें आनी एक सांगपाक सोदता तुका, अर्दो पळय दुगार आहा पळय, रिटेनिंग वॉल आहा आनी कानाल आसा. ताजे भितर इतलो दुगार आहात वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो. तो फाटीं आमचो वायल्ड आमगेलो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर. सो ताणें आमकां एक जायतो आदार दिला सगळें क्लीन करपाक. दुसरी मशिनरी हांगा देवपाक मेळनासली, ती आतां ताणें ताबडतोब पळय रॅम्प बांदून दिता आमकां आनी गेट बांदून दिता. ती आमगे गेट नासलेली.
सो आमी जायते आभारी ताका थँक्यू म्हणपाक कित्याक ताणें एकदम फास्ट आमचें काम करून दिलें. चिंचणी गांवांत कोमुदिदादेन तरातरांची पिकां काडपाचें काम हातांत घेतलां. पयलीच फावट ही पिकां काडपाचें काम गांवांत जाता, पूण बाजारात पिकांक फावो तो रेट मेळना. सरकारान हातूंत लक्ष घालून शेतकारांच्या कामाची कदर करून पिकांचें मोल वाडोवचें, जेणे करून शेतकारांक फायदो जातलो, अशें कृषी महाविद्यालयाचे फादर जॉर्ज क्वाद्रोसान सांगलें. ऐकात. Something that has now cropped up is the support price for paddy. The last 10 or 15 years, the support price is just on ₹20. Okay. At the same time, the buyers are buying paddy from us earlier at 14 and 12, and the support price was 20. Today, the buyers are buying it at 18 and 15, and the support price remains 20. So while those who are purchasing paddy from us are giving us a higher rate, but at the end of the day, we are still with 20 rupees. Okay, all the farmers are still with 20 rupees. And so government has to think fast. Okay, the slower you think, the worse is the situation. So we all expected a good rise in price this year, support price from the government. On the contrary, the government is saving so much money because 3 rupees or 4 rupees a kilo they are saving now for the government instead of increasing the price and giving that money to the farmer. At least as much as the purchaser has raised the price, to that extent the government should raise the support price. That is the basic assurance the government has to give. Okay? चिंचणी गांवांत शेतकी पिकां रोवपाक फादर जॉर्ज आनी अध्यक्ष आग्नेलो फुर्तादोन खूब आदार दिला. तशेंच पिकांचे किमान आदार मोल वाडोवन चिंचणी कोमुनिदादेची मदत करपाची विनवणी कृषी मंत्र्या कडेन करतलो अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगलें. ऐकात. 6 to 7 months फादर जॉर्ज तो पेडी मॅन म्हणटा ताका आमी आमच्या गोंयचो, तेज भाशेन आमचो एडवोकेट आग्नेल फुर्ताद कोमुनिदादेचो प्रेसिडेंट, तेमी फाटलीं 7 म्हयने सामके एफर्ट घातले आनी पयलो स्वात तेमी क्लब करपाक, फार्मर्स क्लब करपाक ती जायती डिफिकल्टीज हाडल्यो, त्यो तेमी फेस करून हो क्लब घातलो आनी शेत रोवपाक कॉमर्स केलें. आयज सगळें जावन आयज हार्वेस्टिंग करता. सो आयज खुशालकाय तो दीस कित्याक तेजो हार्डवर्क आयज तेमचो रिजल्ट मेळ्ळो आनी हेजेर तांकां आनीक जायतें एनकरेजमेंट मेळ्ळां. उरली ती स्पेस पासून कितें उरल्या लुगार तो पासून ते आतां ह्या वर्साक ते कल्टिवेट करतले. तेज भाशेन आतां हे शेत रोवपाक काबार जावं ना. सांगला पाहिजे ते भाशेन आनीक फूट आतां कोणगां तेय रोवपाचें आतां चालूच आसतलें. तांकां WRD मिनिस्टरांनी फाटीं हांगा येयल्लो, ताणेंय हेल्प केलें. आतां होय लुगार क्लीन करून दवरला. हिंगाय प्लांटेशन जातलें, प्लस जाता ते आतां रॅम्पूय तोय काम चालू केलां. सो आमकां फूल सपोर्टूय आहा गव्हर्मेंटान, आमचोय सपोर्ट तांकां फार्मर्सांक आहा. सपोर्ट प्राइस तेंचो मायज दिवचो म्हणून तेंगेलो एक शेतकारांचो तो डिमांड आहा, तो तेंचो फुलफील जावचो. हांवूय तो एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन घेतलो आनी तेंचे डिफिकल्टीज आहा त्यो मुखार घालतलो. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक राव. दर वर्सा पुराय भारतात 14 नोव्हेंबराक बाल दीस मनयतात. देशाचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूचे यादीन तो मनयतात. ताका चाचा नेहरूय म्हणटाले. आज ताची जयंती. भुरगीं हो देशाचो फुडार आनी समाजाची बुन्याद आनी देखून भुरग्यांची जतनाय घेवची अशें ताचें मत आशिल्लें. नेहरू जयंती निमतान गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरानय विचार मांडले. ऐकात. आज भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची 133वी जयंती मनोवपाक आमी आज हांगा हाजीर जाले. म्हाका दिसता आमचे लिडर सगळे उलयले. तातूंत भितर शंभू भाऊ बांदेकरान सांगले की जेन्ना ते जेलीन आशिल्ले तांणी खुबशे बूक बरयले आनी तातूंतलो फेमस म्हणटा तो तांणी एक ग्रंथ बरयलो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो एक फेमस ग्रंथ आसा. पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्कॉलर, एज्युकेटेड अब्रॉड, इंटलेक्च्युअल आणि एक रायटर असे हे प्रधानमंत्री आमच्या देशाचे. जवळ 16 वर्सां ते प्रधानमंत्री आशिल्ले. बाब MK शेखान सांगले की 22 मे 1963 ते गोंयान आयिल्ले. आणि जशे शंभू भाऊ बांदेकरान सांगले की भारतान 2 आर्किटेक्ट आशिल्ले. एक आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयले आणि दुसरे आशिल्ले जे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. आणि ताजे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जेन्ना ते 1963 जेन्ना गोंयान आयले तेन्ना ह्या मांडोवी ब्रिजाचेर तांणी तेन्ना फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी केल्ली त्या कार्यक्रमाक.
जेन्ना नेहरू आमी एक्चुअली आमकां इंडिपेंडन्स 1947 मेळ्ळें पूण गोंयांत लिबरेट 1961 जालें. आनी थोडक्यांत नेहरूजीचे कार्य सांगले पूण तातूंत हांव इल्लो मातसो डीप वता कित्याक आयच्या ह्या काळान जे व्हॉट्सएप मास्टर म्हणा किंवा हे बीजेपीचे प्रोपोगंडा मशीन जी आसा ते सदांच उलयतात की गोंयचें लिबरेशन नेहरूक लागून दिलें जालें. आनी म्हाका दिसता हे फॅक्ट जे आसा ते लोकां मुखार येवपाक जाय. जेन्ना 1947 जेन्ना आमी इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की तेन्ना गोंय म्हणटा ते पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळान आशिल्ले जवळ जवळ 4.5 वर्सां आनी 400 वर्सां. आनी त्या वेळाचेर जो नेटो जे नेटो कंट्रीज आशिल्ल्यो ताजो हेड आशिल्लो पुर्तुगाल आमचे फ्रांसीस जोआन सांगले की बारीकसो देश पूण तेन्ना सालादार ते लीड करतालो. आनी त्या टायमाचेर जर तर पंडीत जवाहरलाल नेरून जर तर अटॅक केल्लो जाल्यार पूर्ण म्हाका दिसता वर्ल्डान एक घेर पेटपाची. चायना ज्याची मिलिटरी सगळ्यात लार्जस्ट मिलिटरी वर्ल्डान जी आसा ते सुद्धा 100 वर्सां रावले म्हाका फ्री जावपाक. सो एक स्कॉलर मनीस ज्या लोकांक हिस्ट्री सुद्धा खबर ना पळय ते नेहरूचेर उलयतात. आनी ज्या मनशाक नेहरू कितें हो जो खबर आसा तो केन्नाच उलोवचो ना. नेहरू गोंयचेर मोग आशिल्लो आनी ताच्या काळजान आशिल्ले म्हणून जेन्ना आनी त्या कार्यकाळात म्हणजे 1947 to 1960 अमेरिका सुद्धा आमच्या सायडीन नाशिल्ली. आनी जेन्ना निक्सन हे प्रेसिडेंट जाले युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तेन्ना नेहरूजीन एशिया आणि आफ्रिकन कंट्रीचे एक कॉन्क्लेव घेतले आणि थंय डिसायड झाले की ज्यो पोर्चुगीज कॉलनीज ज्यो आसा तांचेर अटॅक जावचो. आणि 1961 नेरून आर्मी धाडून गोंयाक लिबरेट केले. हे फॅक्ट आणि हे खूप म्हाका दिसता चडशे लोकांक हे फॅक्ट खबर ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 5 ते 7 नोव्हेंबर 2022 वर्सा नवी दिल्लीत जाल्ल्या ऑल इंडिया बिग फीट क्लासीक बॉडी बिल्डिंग सर्तीत गोंयच्या विद्येश कवळेकरान भाग घेवन 4थो क्रमांक मेळयलो. ही नवी दिल्लीत जाल्ली सगळ्यात व्हडली बॉडी बिल्डिंग सर्त आशिल्ली. पळयात कांय खिणचित्रां. ते भायर मुंबयत 28, 29 आनी 30 ऑक्टोबर 2022 वर्सा क्लासीक बॉडी बिल्डिंगात संवसारभराच्या 75 आनी वयर सर्तकां भितर गोंयचो विद्येश कवळेकार पयले 8वे सुवातेर आशिल्लो. हौशी ऑलिंपिक हो एक आंतरराष्ट्रीय पातळीचो इव्हेंट जातूंत संवसारभरचे खेळगडे वांटो घेतात. भारतांत हो इव्हेंट वर्साक 2 फावटी घडटा. आयकात विद्येशाक. हांव बॉम्बे एमेच्योर ऑलिंपिया कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट केले क्लासीक फिजीक कॅटेगरीन. जे एक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन तितून आउट ऑफ 75 हांव टॉप 8 येयलो. तेजे मागीर नेक्स्ट विकाक हांव 5, 6, 7 दिल्ली कॉम्पीट केलें. ते एक व्हडलें नॅशनल कॉम्पिटिशन आशिल्लें. तितून हांव टॉप 4 येयलो इन क्लासीक फिजीक कॅटेगरी. म्हाका 4th प्लेस मेळ्ळा. तितून आउट ऑफ तितून 35 जाण कॉम्पीट केल्ले हे नॅशनल कॉम्पिटिशनान. आनी हे दिल्लीचे आनी इंडियेचे सगळे व्हडले कॉम्पिटिशन आजून पर्यंतचे. तितून ऑलमोस्ट फूल कॉम्पिटिशनाक 1 कोटी प्रायज आशिल्ले. 1 crore ना ओवरऑल कॉम्पिटिशनाक फूल 1 कोटीची प्रायज आशिल्ली. हय. आनी हे इंडियेचे सगळ्या व्हडले कॉम्पिटिशन इतके प्रायज मनी दिवपी हेजे पयलीं इतके व्हडले कॉम्पिटिशन केन्ना जावंकूच ना. हितून बरे एथलीट्सांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले. तितून हांव 4th प्लेस येयलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कुंकळी जाल्ले ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन चांदोर क्लबाक हारोवन रायझिंग कपाचो खिताब जिखलो. फायनलीत डॉन बॉस्कोन चांदोर क्लबाक 3-2 गोल फरकांनी हारयलो. पळयात.
रायझिंग क्लब ऑफ सावरकोटो हांणी कुंकळे मैदानाचेर सर्गेस्त लाजारस डायसाच्या उगडासान ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. 15 दिसांचे सर्तीचे निमणे मॅचीत फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरीन चांदोर क्लबाक हारायलो. स्वीडन रेबेलो आनी डॉन बॉस्कोच्या सेरिडन रेबेलोन वळीन 2 आनी 1 गोल केल्ले, जाल्यार चांदूर क्लबाचो रिचर्ड फर्नांडिसान 2 गोल केले. ह्या वेळार युरी आलेमांव, कुंकळेचो पीआय तुकाराम चव्हाण, कोलवेचो पीआय फिलोमेनो कॉस्ता हाजीर आशिल्ले. फुटबॉल जेन्ना तुम्ही प्रमोट करताय तेन्ना म्हाका दिसता ग्रास रूट लेवलान आज हांव सदांच म्हणटा, आतां बाब फ्रेडीक सांगतालो फुटबॉलाचे स्टँडर्ड म्हाका तरी दिसता देंवला म्हणून. आनी हे देंवपाचे कारण म्हाका दिसता जे दुसरे पॅरलल बॉडी जे आमचे गोंयांत जालेले आसा तेजो म्हाका दिसता बरो म्हाका दिसता हेजो इफेक्ट जावंक ना. ग्रास रूट प्रमोट करपाक जायती सुविधा भुरग्यांक फावो जावपाक जाय. म्हाका उगडास आहा आनी विधानसभेन हांवें मांडलेले हो ग्राउंड आमचो 65 लॅक्स हाचो एक टेंडर जाल्लो. फिफा वर्ल्ड कप जे अंडर-17 हाच्या वेळार एक एसएजीन टेंडर काडलो आनी हे स्टँड दुसऱ्यो लायट्यो जे स्पोर्ट्स मंत्री आसा गोविंद गावडे हेणे म्हाका विधानसभेन एक उतर दिलेले की हो टेंडर जातलो म्हणून. पूण म्हाका खबर ना कितें जालें, हांव त्या वाटेन गेल्ला म्हणून कितें हो टेंडर कॅन्सील केलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. बंगालच्या उपसागरात जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचो परिणाम राज्यात अजून मेरेन दिसून येवंक ना. तरी आसतना अजून हवामान पुरायपणान नितळ उरतले अशें सांगपाक जायना. अदीं केन्नाय पावस पडूं येता, जाका लागून हवामान खात्यान फुडल्या 48 वरांक लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. त्या उपरांतच्या काळात हवामान सुकें उरतलें. मंगळारा राज्याच्या कांय वाठारांनी हलको पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पूण तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. चडावत तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतलें, जाल्यार उण्या तापमानान 3 डिग्रीन उणाव जावन तापमान 22 डिग्री उरतलें. फातोडेर कांय वाठारांनी दव पडटलो. उपरांत वत पडून मळब नितळ उरतलें. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. 14-15 वेर पावसाची शिरशिरी. मंगळारा सकाळीं कांय वाठारांनी दव. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 चे आजचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.